शेतकी मंत्री, शेतकी संचालक आणि बाकीच्या ऑफिसरांनी मिळून गोयच्या 17 भुरग्यांक दापोली कृषी विद्यालयात शिकपाक लेटरां दिली। सरकाराचो संकल्प सिद्ध जावंक जाय, त्या खातीर शेतकी मळार उदेते तज्ञांची भूमिका महत्वाची आसतली। फक्त डिग्री घेवंक वा आवय बापूय धुकलता म्हणून शिकचे परस शेतकी मळार मोठो स्कोप आसा हें चिंतून फुडें सरात म्हणून मंत्री विजयान उलो मारलो। शेतकी मंत्री, शेतकी संचालक आणि बाकीच्या मानेस्तांनी गोयच्या 17 भुरग्यांक दापोली कृषी विद्यालयात शिकपाक लेटरां दिली। सरकाराचो संकल्प सिद्धीत जावंक जाय, त्या खातीर शेतकी मळार उदेत्या तज्ञांची भूमिका महत्वाची आसतली। फक्त डिग्री घेवंक वा आवय बापूय सांगता म्हूण शिकचे परस शेतकी मळार मोठो स्कोप आसा हे चिंतून फुडें सरचे म्हूण विजय उलयलो। गव्हर्नमेंटाची सगळ्यांत व्हडली चॅलेंज जी आहा म्हणटा ती शेतकऱ्याचे इन्कम जो आहा तो डबल करपाचो 2022 मेरेन। ही फकाणां न्ही, इट इज इजियर सेड दॅन डन। आनी हाजे खातीर सायन्स म्हणटा ती मदीं येता। सायन्स कित्याक येता? कित्याक तुमी जे कितें शिकून येतले ते एडवायजाचेर तो शेतकरी वतलो आनी ताजेर ताजो इन्कम वाडटलो असो सरकार होप करता। दीस इज द होप ऑफ द गव्हर्नमेंट। पडीक जमनीर शेतकी उत्पादना खातीर खंय सरकार कायदे हाडपाचो आसा। हांव आतां इन द नेक्स्ट मंथ आय एम गोइंग टू कन्सल्ट लीगल एक्सपर्ट्स to bring in a legislation to make community farming institutionalized. म्हळ्यार ताका एक कम्युनिदाद आमच्यो ज्यो आशिल्ल्यो, आमचो जो पयलो गांवकारी सिस्टम म्हणून आशिल्लो, वोच जर आमी परतो हाडलो जाल्यार सगळीं पडंग शेतां जी आज पडंग उरतात ती कल्टिवेट जावपाक मेळटली जावंक आमकां दिश्टी पडटली। कम्युनिटी फार्मिंगाक पुश दिवपा खातीर सरकारान लेजिस्लेशन करचें पडटलें। कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगूय करपा खातीर लेजिस्लेशन हाडचें पडटलें। म्हाका जाल्यार दिसता की हें केल्यारूच आमी सगळी शेती, सगळें गोंय म्हणटा तें 5वें दवरूंक शकतले। येणावळ वाडोवंक एग्रो टुरिजम, फ्लोरिकल्चर, ऑर्गॅनिक फार्मिंगात शेतकारांनी लक्ष घालचें म्हूण शेतकी मंत्री उलयला। इन फ्युचर इवॉल्विंग द कन्सेप्ट ऑफ एग्री टुरिजम, वी वॉन्ट टू एक्चुअली प्रमोट फ्लोरिकल्चर इस्टेट्स इन द स्टेट। की फ्लोरिकल्चराक 500 कोटी रुपयाचो इम्पोर्ट ऑर्किडाचेर आहा। ही 500 कोटी हांगाच जर आमी प्रोड्यूस केली जाल्यार हांगा आमकां सेल मेळूंक शकता। नेक्स्ट इज ऑर्गॅनिक फार्मिंग। ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज अ प्रोग्रेसीव थिंग। सो ऑल दीस थिंग्स आर टू बी आर ऑल इंटरवाइंड एंड दे हॅव टू बी मॉड्युलेटेड टू सी दॅट मॅक्झिमम रिटर्न्स कम टू द फार्मर्स, कम टू द स्टेट एंड कम टू यू पर्सनली। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। काणकोणा चावडेर स्टँडा वयल्या पिकअप वाल्यांक खंय गिरायकच जायना। 3 दीस खंय भोंवणीच जायना। जो तो आपल्या प्रायवेट ट्रान्सपोर्टाची वेवस्था करता। पिकअप रिक्षावाल्यांक आतां सरकाराचो आदार जाय। एक तर सरकारान कसलोय भत्तो दिवचो, ना जाल्यार खंय इन्शुरन्स आनी पासिंग फी तरी माफ करची। आज 12 करून बेकार आसा म्हूण हेजे धंदो केल्लो। जॉबा ट्राय केले पण जॉब मेळना म्हाका। मागीर तशें म्हूण हांवें रिक्षे काडले। पयलीं भाडें मेळ्ळें, आतां पयलीं 2-3 वर्सां जाल्यार कांयच ना भाडी। आनी रिक्षा दिसा वाडता, एक स्टँडार नव्यो येतात। म्हणजे आमी तांकां आडोवपाक शकना पळय। म्हणजे गव्हर्मेंटान हेतू सर्विसीस ना ते ना, हे आतां केले त्या धंदा तर आमकां कितें मंथली दिवपाचें। कशें कित्याक दिवपा म्हणटा तुमी? कित्याक सद्या बिजनस अनुदान म्हण दिवपाचें, कित्याक सगळ्याक आतां जॉब दिवपाक गव्हर्मेंट शक्य ना। गव्हर्मेंट आतां पायलटाक कशें दिता, टॅक्सी दितात, कितली दिता म्हयन्याक पायलटाक? 2000 दिता अशें दिसता। 2000 पेन्शन कशी तुमकां दिवची आमची मागणी आसा। प्रॉब्लेम म्हणल्यार चावडी स्टँडाचेर आमचे जवळपास 35 गुड्स कॅरियर रिक्षा आसात। आतां 2-3 वर्सां जालीं ह्या टेम्पो आमगे धंदो कांयच चलना, कांयच एक भाडी चलना। दिसाक 300 रुपया, खाली 300 रुपया भाडी मेळपाक मुश्कील जाता। म्हणटकीर ह्या पद्दतीचेर आमगे हे बजेट म्हळ्यार धंदो म्हळ्यार चलता असो आमकां कांय दिसना मुखार। आतां कित्याक लागून कमी जाला धंदो? धंदो आतां कितें म्हळ्यार कांय सांबाळना, कंस्ट्रक्शन काम ना, कांय ना, आनीक सगळी म्हारगाय जाला, हेजेन कोण कितें कांय व्हरना। आनी टोटल गेलेडेन शॉपकार जे आसात, जे कोणाली शॉपां म्हणल्यार प्लायवुडाची जावं सिमेंट गुदांव जावं लोखणाची, हेमी प्रत्येकान आपआपणान टेम्पो हाडला, पर्सनल टेम्पो हाडला आनी ते आपआपणाले गिरायक तेम पावयतात। आनी आमचे हेजेर सामकी गती येयली आसा।
आता हेजे मुखाल्ले दीस आमकां कशें वयतले हें आमकां कांय खबर ना. सरकारान चिंतपाचें तें आमी आनी कांय हेजे मुखाल्ले कांय सांगूं शकना. तें सरकारान चिंतपाचें आमकां खरें गरज आसा हेजे अनुदानाची जाल्यार तें सरकारान चिंतून आमकां तें मुखाल्ले दुसऱ्या जशें अलावन्स दिता तशें तुमकां दिवचें म्हणटा. माफी करची ना जाल्यार कित्याचेर म्हणटा तुमी? इन्शुरन्साचेर जे आमकां इन्शुरन्स तेजेर माफी आमकां तेजेर कपात करची. 21 सप्टेंबर 1890 मडगांवां इतिहासीक म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जाल्लें. लोकल पॅनल जिखता म्हूण कळटनाच पुर्तुगीजांनी दारां बंद करून कावंटिंग केलें आनी पुर्तुगीज पॅनल जिखलें म्हणून डिक्लेअर केलें. मडगांवकारांनी निशेध सुरू केलो. पुर्तुगीजांनी केल्ल्या फारपेटांत 23 जाण सोंपले. होली स्पिरीट चर्ची कडेच्या आदोगाद आल्वारीस कुएलोच्या घराच्या वण्टीक तेन्ना 3 गुळयो लागिल्ल्यो. आजय ह्या गुळयांचे मार्क त्या प्रसंगाची साक्ष दितात. पणजे आनी मडगांव ह्यो पोर्तुगीज तेंपावेल्यो म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां तेन्नाय सरकाराक कितली म्हत्वाची आशिल्ली आनी मूळ गोंयकार थळाव्यांचे सत्ते विशीं तेन्नाय कितले जागरूक आशिल्ले हें दाखोवपी हो प्रसंग. 21 सप्टेंबर 1890 मडगांवांत जाल्ले म्युनिसिपालिटी इलेक्शनांत निकाल उप्राटो करतात म्हूण मडगांवकारांनी गोंयकारांनी पुर्तुगेजा आड आवाज काडलो आनी त्या निशेधाक लागून तांकां जुलमी पुर्तुगेज राजवटीच्या हातान हातात्म्य पत्करचेय पडले. हो प्रसंग मडगांवचे पयले म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनाचो संदर्भ मॅसेकर इन मडगांव ह्या पुस्तकांत मेळटा आनी होली स्पिरिटा कडचे एडवोकेट आल्वारीस कुएलोचे घर त्या अत्याचाराची आजूय गवाय दिता. This is the maroon colored one is the house of Alvarez, and this is of Mr. Coelho, who at that time was in a senior lawyer over here. So all the people, they were chased over here. So they came and stood over here. And when things started going bad, they called the military. And when they called the military over here, they ordered them to shoot. And in that shooting, 23 people died. Now on this particular day, on 1890, 23 people died because they raised their voice against the rigging. But what happened on that day? And that also is part of each one's heritage, saving of heritage. The gentleman, Mr. Alvarez, from that particular house, he realized that 3 bullets had hit his house. So he put brass rings with the date 21st September 1890 on those things. 2 of them are outside. One is between those windows, one is near his door, and one is inside. And he put the date, which kept the memory of that day, the hoary day of that day, for the years to come. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. एक ब्रेक.